आयची अपडेट म्हणल्यार आज MGP पार्टीन कुडचड्यार हांगा ऑफिस उगडी केलें आसा आनी तें ऑफिस उगडी करपाक सुदीन ढवळेकर उपस्थित आसलेलो आनी सुदीन ढवळेकर कडेन जेन्ना आमी विचारलें MGचे टिकेटी बद्दल तेन्ना ताणें सांगलें आसा MG ही आनंद प्रभुदेसाय टिकेट दितली अशें म्हणून ताणें आमकां सांगलेलें आसा। तशेंच सावर्डे मतदारसंघा भितर 2 कॅन्डिडेट आसा तेंगेले, एक बालाजी गांवस आनी रमाकांत गांवकर हे 2 जाण इच्छूक आसा खंय तितून भितर एकट्या कोणा मेळोंक शकता। तशेंच सांगेक 3 जाणां इच्छूक आसा खंय, तशेंच केप्यां बी 3 जाण इच्छूक आसा। तेंकां नांव सांगलें ना पूण 3 जाण आसा म्हणून सांगपा लागले आनी आमी जेन्ना तेंकां विचारलें पार्टी गठबंधन करतली काय म्हणून जाल्यार तेणी आमकां सांगलें कितें ते कोणा कडेन अशी उडी मारता त्या पार्टी फुड्यान गठबंधन करपा ना म्हणून। जर एक बरी पार्टी आसा, जी पार्टी खंयच्या पार्टी असली उडी मारता तेंचे फुड्यान जॉयंट ना जाल्यार ते त्या पार्टी फुड्यान गठबंधन करपाक रेडी आसतले अशें तेणी आमकां सांगलेलें आसा। तशें आमी मुखार पळोवपाक गेल्यार आज कुडचड्या भितर काल अमित पाटकर हेणें एक एम्बुलन्साचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। तेणें जुलया 7 तारखेक एम्बुलन्स इनॉग्रेशन केल्लें पूण त्या एम्बुलन्साक जी परमिशन जाय पडटात, जे हेल्थांच्यान जी परमिशन जाय पडटा तेंकां परमिशन दिलें ना म्हणटकीर तो म्हणटा हे परमिशन दिवपा ना खातीर एक तर आमदार कुडचडेचो ना जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर ना जाल्यार हे कन्सर्न ऑफिसर आसा ते जबाबदार आसा म्हणटा आनी ते परमिशन दिवपा जाय कारण ही हेल्थ जी एम्बुलन्स आसा ती एक लोकां खातीर आसा अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा आनी तो अपील करता CMा फुड्यान जाता तितली बीन आपल्याक परमिशन मेळचें अशें म्हणून। आनी तोय एक इच्छूक उमेदवार आसा, काँग्रेसी टिकेटी ट्राय करता तो, म्हणटकीर हे पॉलिटिकल लेवल बी जावं शकता। तशेंच आतां आज 1 ऑगस्ट ह्या निमित्तान विविध भागांनी पत्रकार संघ हे प्रोग्राम आयोजीत करतात। त्या वेळा भितर आज सांगेबे पत्रकार संघान एक आपलो 38th एनिवर्सरी प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो। त्या प्रोग्रामा भितर तेणी जे कोवीड वॉरियर्स आसात तेंचो सत्कार केलेलो आसा आनी तशेंच डॉक्टरेट एक जाल्लो, डॉक्टर पदवी मेळिल्ली PhD करून सर्वानंद सावंत देसाय तेजो बी तेणी हांगा सत्कार केल्लो आसा। तशेंच V4 केपें हांगचो योगेश कुंकळकर हो डेली वर्सां वर्स पत्रकार दिना निमित्त एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करता, तेणें तोय बी केलेलो आसा। हे आयचे अपडेट आसा।